मोगाळ भुरग्यांनो, आयज आमी पाठ 18 जादवाचे दाते ह्या पाठाचें वाचन करतलीं. पाठ 18 जादवाचे दाते. एका गांवांत एक मनीस रावतालो. ताचें नांव आसलें शंतू. सामको सादो बावडो. खूब गरीब आशिल्ल्यान बायल भुरग्यांचें पोट भरून ताका ताक नाशिल्ली. सदांच आपल्या नशिबाक रडत बसतालो. पूण एक दीस ताणें आपलें नशीब पारखून घेवपाचें थारायलें आनी तो नेटान घरा भायर सरलो. बरें चलून वतकच वाटेर ताका एक म्हातारी दिसली. दुखेस्त तोंड करून चलताल्या शंतूक आडावन म्हातारेन ताच्या दुखाचें कारण विचारलें. आपल्या दुखाची काणी शंतून म्हातारेक सांगली आनी आपणाक कसलोय काम धंदो दिवचो म्हूण तो म्हातारेच्या हातापांयांत पडूंक लागलो. ताची काणी आयकून म्हातारेक शंतूची सामकी काकूट दिसली. म्हातारेन कांय वेळ येवजिलें आनी आपल्या पोतयेंत हात घालून एके भशेचीं पानां भायर काडलीं. त्या पानांचो रोस काडलो आनी तो शंतूक दिवन सांगलें, हे वाटेवयल्यान निट्ट फुडें चल. थंय तुका एक उदक नाशिल्ली सामकी पाडी बांय दिसतली. बांयचे धडेक तुका 2 सोरोप दिसतलीं. त्या सोरपाक हो रोस पिवपाक दी आनी पांयत पळय. भितर तुका एक दातें दिसतलें. तें दातें घे आनी तूं निट्ट चलूंक लाग. वाटेर कसलोय आवाज बिवाज येत जाल्यार थंय पळोवं नाका. म्हातारेलें सांगणें शंतून थंडसाणेन आयकून घेतलें आनी तो ते वाटेन चलत रावलो. खूब पयस वतकच ताका ती बांय दिश्टी पडली आनी धडेवयले सोरोप लेगीत ताणें पळयलें. म्हातारेन दिल्लो रोस शंतून सोरपा मुखार दवरलो आनी तो बांयन पळोवंक लागलो. म्हातारेन ताका सांगिल्लें तशेंच भितर दातें आशिल्लें. ताणें तें दातें उगडलें आनी फाट फूट पळयनासतना तो निट्ट चलूंक लागलो. दातें घेवन येतना शंतूक तीच म्हातारी परतून मेळ्ळी. तिणें शंतूक सांगलें, हें दातें घरा व्हर आनी खूब जतनायेन सांबाळ. ह्या दात्या कडेन तूं जें मागशी तें तुका मेळत रावतलें. पुरो जातकच मात ताका राव म्हणून सांग. शंतून तिचे उपकार मानले आनी तो घरा आयलो. आपणाक जें जाय तें शंतू दात्या कडेन मागूंक लागलो आनी अशे तरेन तो आनी ताची बायल भुरगीं धादोसकायेन जियेवंक लागलीं. शंतू गिरेस्त जालो हें गांवभर कळपाक कळाव लागलो. ताचे शेजान्नी अजाप जालें. शंतू इतले बेगीन गिरेस्त कसो जालो? तिका सदांच प्रस्न पडूंक लागलो. तिच्यान कशेंच रावूं नज जालें. एक दीस तिणें शंतूले बायलेक विचारलें, सगू तूं अकस्मात इतली गिरेस्त कशी गे जाली? शंतूली बाय ताचेच भाशेन सादी भावार्ती. तिणें पिशेन दात्याची खबर शेजान्नीक इल्ली चडूच मीठ मिरसांग लावन सांगली. ही खबरय वाऱ्या भशेन गांवभर जाली. गांवांतल्या एका आशेभरीत पसरकारागेर
ही खबर पावली. तो पयशेकार जाल्ल्यान खुबशे पयशे दिवन आनी जिवाची भिरांत दाखोवन ताणें ते दातें शंतू कडल्यान फारायले. तो पसरकार मीठ विकपाचो धंदो करतालो. भायल्या देशांतय मीठ धाडटालो. हे खेपे भायल्या देशांत वचच्या वेळार ताणें आपलें तारू मिठान गच्च भरपाचें थारायलें. ताणें दातें आपल्या तारवान दवरलें आनी म्हणलें, दात्या दात्या मीठ दी. पसरकारान सांगलें आनी दात्यान मीठ दिवपाक सुरवात केली. खूब मीठ व्हरत जाल्यार खूब पयशे मेळटले हे आशेन पसरकारान दात्यासाक न्ही तर दात्याक पुरो म्हणलें ना. दातें मीठ दीत रावलें. तारू मिठान उपाट भरून जड जालें. अखेरेक तारवाक तें तोळना जालें आनी तें बुडलें. अशें सांगतात आयज लेगीत तें दातें मीठ दीत आसा आनी ते खातीर दर्याचें उदक खार जालां.